उदकास्रोत खात्याच्या अंतर्गत वेलिंग प्रियोळ कुंकळी पंचायतीच्या भितर मागील वाडा आणि पिसगाळ भागात 2 कामांचो मंत्री गावडे हांच्या हस्तुकी बुनियादी फातर बसयलो। एक नाल्ल्याक राखणेवणतीचे काम जाल्यार दुसरे चिरपुड्यान राखणेवणतीचे काम आसा। आरडीएक्स गोवा खातीर प्रियोळच्यान महेंद्र गांवकर। आज वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गत ह्या वेलिंग प्रियोळ कुंकळीच्या पंचायतीचे भितर मागीलवाडा आणि पिसगाळ ह्या भागान 2 फाउंडेशनाची आम्ही आज घातिल्ले फाउंडेशन्स घातिल्ले आसात। एक प्रोटेक्शन वॉल टू द नाला आणि जी आमची रिटेनिंग वॉल जी आसात चिरपुड्यान थंय आमी हे घातिल्ले आसात। ह्या नाल्याचो कॉस्ट जावन आसा तो जवळ जवळ 84,14,855 आणि चिरपुड्याचे जे कामाची आमी बुनियाद घातिल्ली आसा ती 21,85,000 ऑलमोस्ट 1,05,00,000 आमी आज बुनियाद घातिल्ली आसा। उद्देश इतलोच आसा की आज मोठो पावस पडल्या नंतर आमची व्हाळाची ज्यो धडो ज्यो आसात ते कॉलॅप्स जातात आणि नंतर आमचें जें उदक जें साठपाचें जें आसता तें खंय तरी उरना आणि म्हणूनच तांकां प्रोटेक्शन वॉल आमी दिवन हो रस्तो हो व्हाळ जो आसा तो टोटल उदक अडे कडेन न खंय उरता मुखार जे इरिगेशन जें आसा थंय पावपाक जाय ह्या दृश्टिकोनांतल्यान हे आज आमी फाउंडेशन घातिल्लें आसात।